Sutka, Chapter 16. एलिमा थावन भायर सरून इस्रायलाच्या पुतां धुवांची सगळी उरपोन्स इजिप्तांतली भायर सरतोच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनायच्या ओरण्यांत पावली. आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांची सगळी उरपोन्स मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मासान भरलेल्या आयदनाशीन बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपोंजीक भुकेन मारून तुमी आमकां ह्या ओरण्यांत हाडल्यांत. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गार थावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळात वो ना? तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुंजायलां तें तयार करतोच दिसपटी एकठांय करात, ताचे परस तें दुपेट जातलें. म्हणटोच मोइजेसान आनी आरोनान सगळे इस्रायल परजेक म्हणलें, सर्वेस्परान तुमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यांत म्हूण तुमकां आयज सांजे कळीत जातलें. आनी फाल्यां सकाळीं सर्वेस्पराचो वैभव तुमी पळयतल्यात, कित्याक तुमी ताचेर गुणगुणटाले तें ताच्या कानार पावलां. तर तुमी आमचे तक्रार करूंक आमी कोण? आनी मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्परूच तुमकां आयज सांजे मांस खावंक दितलो आनी फाल्यां सकाळीं तुमकां दादोशी जायसर उंडो, कित्याक ताचे विरूद्ध तुमी तक्रार करतात ते सगळे ताणें आयकल्यात. तर आमची कसली परवा? तुमी करतात ते तक्रार आमचे विरूद्ध न्हय, पूण सर्वेस्पराचेर. उपरांत मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांचे आख्खे उरपोंजीक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येयात, कित्याक ताणें तुमची तक्रार आयकल्या. आरोन इस्रायलाच्या पुतां धुवां कडेन उलयतना तांणी ओरण्याचे वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्पराचें वैभव दिश्टी पडलें. तेन्ना मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांची तक्रार हांवें आयकल्या. तांकां अशें सांग, सांजेच्या वेळार तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमी पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्प देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उंडे उडून आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दव पडलो. दव सुकतोच ओरण्याचे सगळे जमनीर कवळां भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी एकामेकाक म्हणलें, म्हाना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा अश्यो, जण एकल्यान आपणाक गरज तितलेंच एकठांय करचें तंबूंत आसलेल्या आपल्या घरच्यांची संख्या मनांत धरून जण एकल्याक 1 होमेर माप एकठांय करचो. इस्रायल परजेन सांगलेलें तशें केलें. कोणें चड तर कोणें कमी एकठांय केलें. तरी आसतना जेन्ना तांणी होमेर मापान मेजलें, तेन्ना जाणी चड पुंजायल्लें तांचें ओगलें उरलें ना आनी जाणी कमी पुंजायल्लें तांकां उणें पडलें ना. जण एकल्याक खावंक गरज तितलेंच ताणें पुंजायलें. मोइजेसान तांकां म्हणलें, कोणेंच तें खाण फाल्यांक मेरेन दवरचें न्हय. पूण कांय जाणांनी हें कानार धरलें ना
आनी दुसऱ्या दिसाक दवरलें ताका किडे पडले आनी कुसलोल्या पोरी वास येतालो. देखून मोइजेस तांचेर तिक्षेलो. दर सकाळीं जोण एकलो आपणाक खावंक गरज तितलें पुंजायतलो आनी सुर्याची गरमी चड जातच जमनीर उरलां तें कोडोन वेतालें. पूण 6व्या दिसा तांणी 2 दिसांक गरज तितलें जेवण पुंजायलें. जोण एकल्याक 2 ओमेर मापां. इस्रायल पोजेचे सगळे फुडारी मोइजेसाशी येवन ताका हें कळीत केलें. आनी मोइजेसान तांकां जबाब दिलो, सर्वेस्परान तुमचें फरमायलां, फाल्यां पूर्ण विसवाचो दीस, सर्वेस्पराक भेटयलोलो पवीत दीस. भाजतात वो शिजयतात तें आयजूच भाजात वो शिजयात. ओगलें उत्ता तें कुशीन फाल्यांक दवरात. मोइजेसान तांकां फरमायल्लें ते पोरी ओगलें उरलोलें तें तांणी दुसऱ्या दिसाक दवरलें. हें कुसलें ना वो ताका किडे पडले नात. मोइजेसान म्हणलें, तें आयज खायात, कित्याक आयज सोनवार, सर्वेस्पराक भेटयलोलो दीस, आनी तुमकां तें मैदानार आयज कांयच मेळचें ना. तुमी तें 6 दीस पुंजायतल्यात, पूण 7व्या दिसा सोनवारा तें तुमकां कांयच मेळचें ना. तरी आसतना थोडे जाण 7व्या दिसा तें पुंजावंक गेले पूण तांकां कांयच मेळ्ळें ना. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, केन्ना पासून तुमी म्हज्या हुकुमांक आनी कायद्यांक पाळो दिवंक पाटणी सोदतल्यात? मनांत दवरात की सर्वेस्परान तुमकां सोनवार दिला, त्याच पासत 6व्या दिसा हांव तुमकां 2 दिसांचें जेवण दितां. ह्या 7व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या जाग्यार रावचें आनी कोणेंच आपल्या घरा भायर सरचें न्हय. म्हणटच 7व्या दिसा पोरजेन विसव घेतलो. इस्रायल पोरजेन ह्या खाणांक माना हें नांव दिलें. कोथमिरेचे कोणये सारकें धवें आनी रुचीक मोणवान भिजयलोले बिस्कुती बरी लागताले. मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्पराची आज्ञा ही, तातूंत 1 ओमेर माप भरात आनी आमचे संस्थीक दाखोवंक दवरात. ते पोरी हांवें तुमकां ओरोण्यांत इजिप्तांतली भायर काडल्यान तेन्ना खावंक दिल्लो तो उंडो फुडल्यो पिणकां पळयतल्यो. मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, मानाचें 1 पूर्ण ओमेर माप घे आनी आयदनांत घालून दवर आनी तें सर्वेस्पराच्या फुड्यान तुजे संस्थीक उरतलें. सर्वेस्परान मोइजेसाक फरमायल्लें ते पोरी आरोनान तें कोराराच्या आगपेटे फुडें सांबाळून दवरलें. लोक वस्ती करून आसलेल्या देसांत पावोपर्यंत 40 वर्सां पोटी कानान गांवचे शिमेर पावसर इस्रायल पोरजां माना खातालीं. ओमेर म्हणल्यार एफाचो 10वो वांटो. देवाचें उतर हें.